हॅलो माय गोवन फ्रेंड्स, आयज आमी मुंगाचो रोस करूया. आनी हिंगा मूंग गेले हेका एक दीस पयलीं फुगोवंक घायलें आनी मागीर 2 दीस पुसा तेका लुकटान घालून दवरलें तेगे उदक स्ट्रेन करून आनी तेका हे भाशेन कोंब येयलें. आनी आतां तेका कुकरान घाल आनी 3 सिटी मार तेका हाय फ्लेमीचेर. आनी हांवें हिंगा घेयला आलें, लसूण, एक टोमाट, 2 कांदो आनी एक अर्द नाल्ल घेयला. आतां तो सगळो मसालो भाजपाचो. गरम मसाला, हाफ स्पून हळदी पिठो आनी 1 स्पून मिरसांगे पावडर. आनी पॅनान तेल घाल आनी तेतून आलें लसूण घाल आनी तेका बरें फ्राय कर 1 मिनट पुसा. आतां आमगे फ्राय जालें आनी आतां तेतून कांदो घाल आनी तेका बरो फ्राय कर. आतां आमगे कांदोय फ्राय जालो आनी आतां तेतून टोमाट घाल आनी तेका बरें फ्राय कर सॉफ्ट जावसर. आतां आमगे टोमाटूय फ्राय जालें आनी आतां तेतून नाल्ल घाल आनी नाल्लूय बरो फ्राय कर 1 मिनट पुसा. आनी आतां तेतून सगळे मसाले घाल, गरम मसाला, मिरसांगे पावडर, हळदी पिठो आनी तेका बरें मिक्स कर आनी मातशें तेका बरें फ्राय कर हाफ मिनट अशें. आमगे मसालो जालो हेका थंड कर आनी मागीर बरो वांट तेका बारीक. आमगे मसालो वांटून रेडी जालो. चोय हे भाशेन जावपा जाय तुमगे मसालो बारीक. चोय हितू बारीक जावपा जाय. आनी आतां तेतून उकडलेले मूंग घाल आनी तेका बरें मिक्स कर. आतां आमगे कोडी शिजोंक लागली. आतां तेतून तुगे टेस्टा प्रमाणें मीठ घाल. पयलीं टेस्ट कर आनी चोय कित्याक मूंग उकडटा आसतना मीठ घायलोलें आनी मागीर तुगे टेस्टा प्रमाणें मीठ घाल आनी 10 मिनट पुसा शिजय. आतां आमगे कोडी रेडी जाली. व्हिडिओ बरो दिसलो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब. देव बरो करूं.